नमस्कार पळोवया प्रायम खबरो। जायका केशींत चर्चिला क्रायम ब्रांचीन उजर आयलो। दिगंबरान मारली कूस, पुलिसांचे परत समन्स। वाचा सुंदराक रिमांड, मुख्यमंत्री पुलिसांचे 37वेत बुधवार म्हत्वाचो। आदलो राष्ट्रपती डॉक्टर अब्दुल कलामाक देशान ओपली आर्गां। पूड रामेश्वरमात कुडीचेर ब्रेस्तारा निमणे संस्कार। संसद गोंय विधानसभेनूय ओपली आर्गां। आमदारांक मेळपी रिणाचो गैरवापर करपी महादेव नायक एकलोच आमदार न्ही। 1980 सावन येवजणेचो लाव घेतल्या आमदारांची चवकशी करची, सुदिनाचो बॉम्ब। मिकीक परोल दिवपाची सरकाराची तयारी। मिकी लोकांचो प्रतिनिधी, विधानसभा अधिवेशनात येवंक दिवचो। मुख्यमंत्री धरून बीजेपीचे मंत्री आमदारांची तयारी। आनी माशेलांतलो फामाद चिखलकालो मनयलो मोठे उमेदीन। भुरगे जाणटे नेणट्यांक उमेद, पावसान घेतलो विसव। मात चिखलकाल्याची उमेद तितलीच। खबरो विस्तारान। लुई बर्जर लाच केशीचे चौकशेक आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत मंगळारा क्रायम ब्रांचीत गेलोच ना। क्रायम ब्रांचीन ताका समन्स काडिल्ले। बुधवारा सभापती वरवीं एक वेळ ताका परत समन्स काडटले। दुसरे वटेन क्रायम ब्रांचीन तेन्नाचो PWD मंत्री चर्चिलाक बरींच वरां उजर आयलो। तो म्हणटा आपूण 102% निश्पाप। वाचा सुंदराक 4 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला। मुख्यमंत्री म्हणटा क्रायम ब्रांचीचो तपास बरेपैकी चल्ला। CBIचे मागीर पळोवया। लुई बर्जर लाच प्रकरणात क्रायम ब्रांच आता तेन्नाचो मुख्यमंत्री आणि PWD मंत्र्याचे चौकशेच्या कामाक लागल्या। क्रायम ब्रांचीन मंगळारा दिगंबर कामतीक समन्स धाडिल्ले। मात मंगळारा राती मेरेन दिगंबर क्रायम ब्रांचीत गेलोच ना। ताका खंय समन्स येवकच ना। सर तुम्ही समन्स डॉज केला म्हणून ऐकले क्रायम ब्रांच? ना रे बाबा, हांव सांगता मरे तुका। हांव तुका केन्ना वतलो ते सांगता। समन्स डॉज केला तुम्ही आज पण? ना काय ना, तुमकां इश्यू जावन आसलो असेंब्लीन समन्स? पुलीस परत दिगंबर कामतीक समन्स काडटले म्हणून क्रायम ब्रांचीतली सुत्रां उलोवन दाखयतात। क्रायम ब्रांचीन मंगळारा चर्चिलाक 5 वरां उजर आयलो। कसली चौकशी करात, आपूण 102% निष्पाप म्हूण चर्चिल उलोवन गेलो। अरे म्हाका हांगा चितोपाट आपण आला आनी तुमी चितोपाट गायला। लोक एन्जॉय जाता, हांव एन्जॉय जाता। टुडे जायका, टुमोरो नादा थिंग, टुमोरो रोड, डे आफ्टर टुमोरो समथिंग, देयर नो प्रॉब्लेम। तुका परतो आपयला सांगतले आपल्याला म्हणजे सांगतले तुका कॉल करतले आपल्याला 10 पाटी 15 पाटी जाल्यार प्रॉब्लेम कितें 15 पाटी हांव हॅपी। तुजें नांव बीन सांगलां म्हणटा लुईस बर्जर वाल्यांनी। लुईस बर्जर म्हणटा तुमी आमी जाणी। सर यू से यू आर इनोसेंट इन दिस? 102%। मुख्यमंत्री पार्सेकार क्रायम ब्रांचीच्या तपासाचेर 37वेत। CBIचे खंय मागीर पळोवया। हांवें म्हटलें तें CBIक दिवप अजुनूय म्हाका दिसता गरज पडटली। पूण CBIक दिवच्या पयलीं ज्यो गजाली आमचे स्थानीक पुलीस जर इन्व्हेस्टिगेट करूं शकतात जाल्यार ताणें त्यो करच्यो। तांची फायंडिंग्स मागीर फुडें दिवपाक हरकत ना आवश्यक आसल्यार। कन्क्लुजन जर पावले जाल्यार CBIक दिवचें ना अशें कितें आहा? पळय जर तर जावन कितें रिपोर्ट येता तो पळया। नकळो हांवें टायम बाउंड दिवंक ना। आय एम शुअर दे आर 24 hours वर्किंग ओव्हर इट। गोयच्या पुलिसांक ह्या केसीची चौकशी करपाची ताक आसा। पूण ह्या केशीत बाकीची राज्य आनी भायल्या देशाकडेनूय संबंध आशिल्ल्यान सरकारान जाय तसो विचार करचो म्हूण DGP TN मोहन उलयलो। State police is capable of handling it, but in this case there might be ramifications which is obvious, which might involve foreign countries going through the External Affairs Ministry, may have other implications with other states. So it is up to the government to decide whether it is not about the capability of a force, it is about the implication. ह्या केशीत लुई बर्जराच्या आदल्या अधिकाऱ्यांनी क्रायम ब्रांचीक एक शॉकात करपी गजाली सांगल्यात म्हूण सुत्रां सांगतात। लाज न्यू जर्सी सावन दुबय आनी गुरगांव वटयां गोंयांत मंत्र्या मेरेन पावली म्हूण सुत्रां सांगतात। 4 इन्स्टॉलमेंटांनी 4 कोटींची लाज पाविल्ली। या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन लुई बर्जराच्या 2 अधिकाऱ्यांक ताब्यांत घेतल्यात। या केशीत ते मुखेल साक्षीदार।
सोनी नावाच्या एकल्या एजंटा वरवीं हवालान लाच पावयल्या म्हूण क्रायम ब्रांचींतल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. जायकाचो आदलो प्रकल्प संचालक वाचा सुंदराक क्रायम ब्रांचीन सोमारा भितर उडयलो. ताका 4 दिसांच्या पुलीस रिमांडार घेतला. वाचा सुंदरान खासा न्यायालयांत जामिनाक अर्ज केला. ताचेर बुधवारा सुनावणी जातली. लुई बर्जर लाच प्रकरणांत वाचा सुंदराक एकल्याकूच आतां मेरेन भितर उडयला. तो फुडले 4 दिसांत बऱ्योच गजाली सांगपाचो आसा. क्रायम ब्रांचीन चर्चिलाक उजरावून घरा धाडलो. आतां तेन्नाचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक सगळे रावल्यात. कामत म्हणटा समन्स पावंकूच ना. पुलीस म्हणटात हातांत व्हरून दिला. सगळ्यांची नजर दिगंबर कामत आनी क्रायम ब्रांचीच्या फुडल्या पावलांचेर आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भारतरत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलामाच्या कुडीचेर दिल्लीत आर्गां ओंपले उपरांत सांजे कूड रामेश्वरमांत व्हेली. थंय लोकांनी भारताच्या मिसायल मॅनाच्या कुडीचें निमणें दर्शन घेवन आर्गां ओंपलीं. आदलो राष्ट्रपती कलामाच्या कुडीचेर निमणे संस्कार तांच्या गांवांत जातले. इतले मजगतीं गोंय विधानसभेनी भारताच्या 11व्या राष्ट्रपतीच्या मरणाचेर शोक प्रस्ताव पास करून तांकां आर्गां ओंपलीं. When I was a teacher, before joining the president, I was happy fellow. Now I have gone become a teacher, happy fellow. I again become a happy fellow. Nation is bigger than any other aspect in my country. देशाचे स्पेस आणि मिसायल प्रोग्रामात मोठे योगदान दिवपी आणि मार्गदर्शक विज्ञानीक आदलो राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलामाच्या मरणाचेर मुख्यमंत्र्यान विधानसभेन शोक प्रस्ताव मांडलो. सभाघरान डॉक्टर कलामांक आर्गां ओंपली. ह्या सभागृहांतल्यो ज्यो भावना आसात तांच्या कुटुंबिया पर्यंत आमी पावोवया. तांच्या खातीर थोडो वेळ उबे रावन श्रद्धांजली दिवया. गुवाहाटी सावन डॉक्टर कलामाची कूड दिल्ली हाडली. तांचे कुडीचे सांजे मेरेन हजारांनी लोकांनी निमणे दर्शन घेतले. ते उपरांत तांची कूड निमण्या संस्कारा खातीर रामेश्वरमाक व्हेली. भारत के पूर्व राष्ट्रपति और विशेष करके युवाओं के प्रिय श्रीमान अब्दुल कलाम जी के निधन के समाचार पूरे देश के लिए और विश्व की वैज्ञानिक आलम के लिए एक बहुत ही दुखद समाचार है. राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्य, उनका जीवन, उनकी हर बात देश के लिए आज भी दिशादर्शक है. संसदेतूय डॉक्टर कलामांक आर्गां ओपून लोकसभा 30 जुलै मेरेन तहकूब केले. It's a mark of respect to the memory of the शिलाँगात IIM संस्थेन भुरग्यांक व्याख्यान दितना सोमारा तांकां काळजाचो आताक आयलो. शिलाँग हॉस्पिटलांत तांकां मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. दिल्ली सावन डॉक्टर कलाम हांची कूड रामेश्वरमांत व्हेल्या उपरांत थंय लोकांची गर्दी पडिल्ली. इतले मजगतीं सरकारी दुखवटो जाहीर केल्ल्यान आदल्या राष्ट्रपतींक आर्गां ओपपा खातीर गोंयच्यो शाळा आनी कॉलेजी मंगळारा बंद दवरिल्ल्यो. विधानसभेचें कामकाजय स्थगीत दवरलें. ह्या म्हान मिसायल मॅन आनी पीपल्स प्रेसिडेंटाक आर्गां म्हूण सरकारान देशान 7 दिसांचो दुखवटो जाहीर केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सुदिनान म्हादेवाचेर बॉम्ब घालो. आमदारांक मेळपी रिणाचो गैरवापर करपी म्हादेव नायक एकलोच न्ही. 1980 सावन ह्या येवजणेच्या लावार्थीची चवकशी जावंक जाय म्हूण PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयला. हो प्रकार म्हणल्यार दिल्ल्या आदाराचो स्पश्ट गैरवापर म्हूण सुदीन उलयलो. सोमारा कांय अपक्ष आमदार आनी काँग्रेसीच्या आमदारांनी विधानसभेत म्हादेव नायकाचो राजिनामो मागून बोवाळ घाल्लो.
सध्या विरोधकांनी महादेवाच्या स्कॅमाचो विशय लावन धरला. इज अ मिसमॅनेजमेंट ऑफ फंड इतलेंच सांगता. आनी असो फक्त महादेवूच ना, 1980 नंतर जितल्या आमदारांनी हे जे पयशे घेतल्या तांचे फूल इन्व्हेस्टिगेशन जावपाचें आसा. कारण स्कीम ही स्पश्ट आसा. हावजींग लोन आसा. कोणाच्या नांवार जर हावजींग ऑलरेडी आसा ताका हे लोन मेळना. पयलींची घरां कोणाची आसा ताकाय लोन मेळना. आनी त्या खातीर आमच्या सारक्या लोकांनी ही नांवां ही लोनां घेवना. म्हाका खूब वायट दिसता की प्रत्येक ज्या लोकांनी हे लोन घेतलां ते जर हावजिंगाक घेवना जाल्यार त्याची चवकशी जावपाक जाय. आनी तो एक महादेवूच न्हय, अशे कितलेशेच आसा ज्यांनी कोण MP जाल्यार तांणी डबल घेतला. महादेव नायक प्रकरणात काँग्रेसच्या फक्त एका आमदारान सभात्याग करूंक ना तो माविनान. माविन म्हणटा महादेवान पैसे फक्त हांगचे थंय केल्यात, तो खंय मोठो गुन्यांव न्ही. There was opposition who had raised the issue of Mahadev Naik and we were not seen. No, I think according to me, it is a trivial issue. There have been more important issues. At best I call it a irregularity. It is at best a irregularity, and when it is a irregularity, it has to be dealt accordingly. It is not something illegal or some big crime committed as it is made out to be. It only shows the bankruptcy in raking up real issues. Why are they not raking up real issues? You don't think so investigation should be done there? Issue? Where is the question of investigation? Everybody knows the loan, it was a housing loan which was taken, and some commercial property has been bought perhaps. Even if it is bought, you tell me tomorrow somebody else buys a flat with that particular loan and tomorrow rents it out. Does it not become a commercial thing after you rent it out? Can you prevent that person? I think that is within the ambit of the law. Bureau Report Prudent. घेऊ एक विराम.